8:10 सुरुवातीचे गीत. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी पास्काचो दुसरो आयतार मनयता. जेजूच्या मरना उपरांत शिसाची काळजां मरणां घुसपा गोंडलांत आसली. जुदेवाच्या भिरांतेन दारां बंद करून ती आसली. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू त्या भियेलेल्या शिसाक दिसती पडलो आनी तांकां शांती दिली. हेका लागून आमी होच विशय घेतला, शांती तुमकां. आयज जेन्ना आमी देवीक काकलुतीचो आयतार समोरवता तेन्ना शिसाक फावो जाल्लो शांती म्हणल्यार पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून दिलोले पयले देवीक काकलुतीचे देणे. हेच देणे आमकां ताच्या दर एका पाटलावदाराक जेजू फावो करता. ही बोरी दुसऱ्याच्या गोरजांक पावोवंक, ही शांती बेता थंय विस्तारूंक आपयता. तर ह्या मिसाच्या बेटेन वांटो घेतना देवीक काकलुतीची रूच आमी घेवंक आनी तेच दुसऱ्यांक दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. देवाची काकूत कितली व्हडटी त्या आयच्या दिसा आमी ओळखून घेता. आनी काकुती वरवीं आमकां शांती मेळटा. जेन्ना आमी एकामेकांक बोगशिता बोगसणें दिता वा घेता तेन्ना आमी समाधान जाता. शांतीचें देणें आमकां मेवता. आनी शांती जेजू आपल्या शिसांक दिता जिवोन जाल्या उपरांत. तरीच देणें घेवंक आमची काळजां मनां तयार करुया. सोम्या जेजू, तुवें दारां बंद करून आसलोल्या दर एका भियेल्या शिसांच्या काळजाक ताचे भिरांत पयस करूंक ताच्या काळजाक समाधान दिला. पूण आमी पिडे, मारामारी वो आकांता वेल्यार आमी निराशी जाल्या. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता जेजू, इमावसाच्या वाटेर चलतल्या कुटुंबाच्या वांगडाची दुखवलोली गयाली काळजां तुवें ताचे काळजां उलपावन आनी उंडो मोडून शांती दिली. पूण आमी कुटुंबाची वांगडी कशी तुजेर पातयेवन आमचो कुटुंब चलोवंक आमी चुकल्या. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या जेजू, सांत थॉमस आनी दुसऱ्या शिसांक शांतीचे देणे परतून दिवंक ताचो दुबाव पयस केलोय आनी भावात ती करूंक अखंत गोवाय केल्यार. पूण आमी समाजांत चलतना तुका गोवाय दिवची सुवातेर आमचो भावात जल्मलो जाला. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sorry, sorry, sorry,
मागुया. आयची परब समरमतेल्याच्या मिंगेल फेर्नांदीस ताच्या कुटुंबाच्या इंतेसांव खातीर मागुया. सगल्यांक आमकां देवाची काकुतीची गरज आनी हीच काकूत देवान आमची सवय दाखयल्या ती आमी ओळखून घेवंक गरज आनी ती दुसऱ्यांक वांटूंक आनी आमी जण एकलो शांतीचो दूत जावंक हेंच आमकां आमच्या जण एकल्या खातीर मागुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, जेजू सगल्या मनशांचो सोडवणदार म्हूण आनी मरणांतलो तो जिमोन जालो म्हूण तीर बावडटान आमी सत मानता. ताच्या एकल्याच्याच नांवान सोमेस मनशांक पातकाची बोगसणी आनी सासणाचें जिवीत मेळटा म्हूण ओळखून आखे पृथ्वेर जेजूचें नांव आनी ताणें जोडलेले सोडवणीचें शुभ वर्तमान उतरांनी आनी कोर्द्यांनी परगट करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. पणजे मोदें दोन दुतांनी खूब खुणां आनी अजापां केलीं. तांचें एक मत जावन तीं सगळीं सालामाच्या दारवंट्याशीं एकठांय जातालीं. लोक तांकां वाखाणटालो पूण कोणूच तांकां जमोंक फुडें सरनासलो. सोम्यांचेर विस्वास ठेवतल्या दादल्या आनी बायलांची संख्या इतली वाडोन वेताली की पेद्रू वेताना ताची सावली पूण तांचेर पडच्याक आनी आपआपले पिडेंतलीं बरीं जावचे लोक पिडेवंतांक चौक्यांचेर व्हरो आनी खाटींचेर आनी हांतरुणांचेर दवरी. जेरुजाल्याच्या लागशिल्ल्या शारांतलो लोक जोम्यांनी येतालो आनी आपणा बरोबर पिडेवंतांक आनी मेले ओतमे बसलेल्यांक हाडटालो आनी तीं सगळीं बरीं जातालीं. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक जय. सगळीं म्हणया सर्वेस्पराक जय. इस्रायलाच्या पुतधुवांनी म्हणजे ताचो मायमोग मिटमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणजे ताचो मायमोग मिटमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तल्यांनी म्हणजे ताचो मायमोग मिटमेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्पराक जय. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणच्या सोदीचो फातर. ह्या सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जबाब सर्वेस्पराक जय. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांतान आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव तो आमचो उजवाड. जबाब सर्वेस्पराक जय. हांव मेलोलो पूण आतां सदां सर्वदा हांव जिवो आसा.
प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव जुआंव तुमचो भाव आनी जेजूच्या एकवटान तुमच्या कोश्टा दुखींनी तशेंच तुमच्या राजवटकेन आनी सोंसणिकायेन तुमचो बागेली. देवाचें उतर हांवें परगटलें आनी जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिली देखून पातमोस नांवाच्या जुनव्यार हांव आसलो. सोम्याच्या दिसा आत्म्याचो बार म्हजेर आयलो आनी तुत्तुऱ्याचो कसो एक मोठो थालो हांवें आयकलो. तो म्हाज्या फाटल्यान अशें म्हणटालो, तूं पळयताय ते पुस्तकार बरय. म्हजे लागीं कोण उलयता काय म्हूण पळोवंक हांव वळ्ळो. तेन्ना भांगाराच्यो 7 दिवल्यो हांवें पळयल्यो आनी त्या दिवल्या मदें मनशाचो पूत सारको कोण एकलो हांवें पळयलो. तो पांय पर्यान लांब एक आंगोस्त्र न्हेसलोलो आनी ताच्या होड्ड्याक एक भांगाराचो पोट्टो बांदलोलो. हांवें ताका पळयलो तेन्ना एक मोडें कशें ताच्या पांयाशी पडलो. ताणें म्हाका आपलो उजवो हात लायलो आनी म्हणलें, भिवू नाका, हांव तो पयलो आनी निमाणो. हांव तो जिवो आसा तो. हांव मेलोलो पूण आतां हांव जिवो आसा सदांच सर्वदा. मरणाच्यो आनी पाताळाच्यो चावयो म्हजे आदीन आसात. देखून तूं पळयताय तितलें जावं आतां घडटा तें जावं फुडाराक घडटलें तें बरोवन दवर. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. Sorbes por तुमचे सोवे आसू. Zuama pormone Jesu Christace शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे मुणगे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले. तुयची दारां जुदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी ताचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस कुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसो हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात तीं तांकां बक्षतलीं आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात तीं तांकां बक्षोवची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलेलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सुम्याक पळयलां. पूण ताणें तांकां म्हणलें,
ताच्या हाताचेर हांवें किड्यांची कुणां पडयल्या शिवाय आनी किड्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताची कुशीन घालिना जायत जाल्यार हांव सोत मनशाक ना. 8 दीस उपरांत शीस 9 घरांत आसलें आनी ताचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी ताचे मदें उबो रावून ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पळय आसा म्हजे हात, तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरिनाका, पूण बावाट दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पडयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पडे नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो कुणां जेजून शिसां उजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हणल्यार अभिशेक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळची पासो ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. प्रेरीच्या बाबा म्हणिनो, जेजूच्या चिवणपणाचो दुसरो आयतार आनी ह्या आयतारा खेरेत भाशेन आमी देवीक काकुतीची परब समोर रोमता. आनी देवीक काकुतीची परब आमकां खेरेत भाशेन देवाचो मोग शिगमण नासतलो अणभवूंक आनी ओळखूंक आपयता. देवाची शीप मेर नासली काकूत आमची सवें अणभवूंक आनी हीच काकूत आमी अणभवल्या उपरांत दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां आपयता. प्रिरीच्या बाबा म्हणिनो, आयचे वाचपां आमकां संदेश दिता. पयलीं दुसरें वाचप म्हणटा, बागेवन पावलो हांव मेलोलो आनी तेन्ना म्हणटा म्हाका उठयलो. हांव मेल्लो, आतां हांव जिवंत जाला. आतां हांव पयलो आनी निमाणो आनी सदां काल तुमचे सांगाता आसा. हें जेजूचें जिवणपण म्हटल्यार ताचें आसलें सदां काल तो आमचे सांगाता आसा. आनी अदीक करून देवाचो शीपमेन नासलो मोग आनी काकूत ताच्या कोश्टा मरणांतल्यान आमकां फावो जाल्या. जायते फावट ही देवाची काकूत आमी ओळखूंक विसरता, दुसऱ्यांक वांटूंक आमी विसरता. जायते फावट आमी बोगशिता, पूण तरी आसतना देव आमकां बोगशिता तेन्ना देवाचें बोगसणें आमी मानून घेवंक तयार ना. आनी जेन्ना हें बोगसणें आमी मानून घेवंक तयार नात तेन्ना आमच्या काळजा मनाक शांती आसना. आनी ही शांती जावन आसा देवाचें व्हडल्यांतलें व्हड देणें. देखून आयचो विशय शांती तुमकां. जेजूच्या जिवणपणाच्या समयार ह्या जेजूच्या जिवणपणाची शांती दर एका घोराब्याक आमी वांटूंक घोराब्यांचेर आशिर्वाद घालूंक वेता. आनी दर एका घोराब्यान भितर सरता आसतना आमी म्हणटा, जिवंत जाल्ल्या जेजूची शांती तुमकां. आनी शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार ही देवाची शांती तांचेर येतली, ना तर ती परत येतली. देखूनच जेजू आपल्या शिसांक धाडटा आसतना हेंच देणें, व्हडल्यांतलें व्हड देणें हांव दिवंक आनी शिसांक दोगां जाणांक
देवाचें राज परगटोवंक धाडटा तेन्ना म्हणटा शांती ह्या घराक पयलेंच म्हणा. तर शांतीचें देणें जावन आसा व्हडल्यांतलें व्हड देणें. जो मनीस भियेला, आकांतला, जायते तरेचे दुबाव आसात, जायते तरेची आकांत आसात, ताच्या काळजा मनाक शांती ना. जशें आमी पळयता जुदास जेजूक ताणें 30 नाण्यांक विकलो, पूण ताच्या मनाक काळजाक शांती नासली. देखून ताणें कितें केलें तें आमी जाणा. ताणें वचोन गोड घेतलो आनी आपलो जीव सोंपयलो. ही देवाची येवजण ताचे वरवीं शांती पावूंक जाय आसली, पूण तरी आसतना ताणें कितें केलां तें ताच्या मनाक खातालें. देखूनच ताणें वचोन गोड घेतलो. तशेंच आयज आमी पळयता जेजूचे 2 जिवणपणाचे देखावे. जेजू 11 शिसांक पयलो दिश्टी पडलो. तेन्ना थोमास तांचे बोगले नाचलो आनी ताणें वचोन थोमासाक सांगलें, आमी जिवोन जेजूक पळयला. थोमासान कितें सांगलें, हांव ताच्या हाताची खिणां पळयल्या शिवाय, ताचे कुशीन म्हजें बोट घाल्या शिवाय सोत मानशाक ना. हे भाशेन थोमास आपल्या जिवितान खऱ्यांनी जेजू जिवंत जाला म्हूण दुबावलो. आनी मनीस कसो, आमी सगळीं मनशां पळयल्या शिवाय आमी सोत मानिना. तशेंच ताणें पळयल्या शिवाय हांव सोत मानशाक ना. पूण दुसरें फावट जेजू दारां भोंवन आसली जुदेवाचे भिरांतीन, तेन्ना जेजू खोत भितर सरलो आनी शांती तुमकां. हें शांतीचें देणें ताका आवडलें, ताका मागलें तेन्ना ताणें थोमासाक म्हणलें, थोमास ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरिनाकाय, बावार्द दवर. हे तुजें बोट म्हज्या खिणांनी घाल, म्हजे कुशीन घाल. दुबाव दवरिनाकाय, पूण बावार्द दवर. जेजून मागीर थोमासाचे जबाब आयकलो, म्हज्या सुमया, म्हज्या देवा. ताचो बावार्द जेजूचेर ताणें उचाल्लो, म्हज्या सुमया, म्हज्या देवा. आनी हे भाशेन थोमासान जेजूचेर बावार्द दवरलो. आनी जेजू ताका सांगता, जो कोण म्हाका पळय नासतना म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक कुशी आसतलो. पळय नासतना विस्वास दवरता तो सासणाक कुशी आसतलो. तशेंच आयज ही परब आमकां जेजूचेर काकुतीचेर पातयो, देवाची काकूत जेजू वरवीं देवान आमची सवय दाखयल्या, ती आमी ओळखूंक घेवंक गरज. देवाचो शीब मेल नासतलो मोग, देवाची शीब मेल नासलेली काकूत मनशा कोणा सवे ह्या काळजांतल्यान उक्ती जाता. आनी हें चित्र देवाचे काकुतीचें आमी पळयता जेजूच्या कुशींतल्यान तांबडी किरणां, धवी किरणां कुणायता. आपलो निमणो रगत आनी हो उदकाचो थेंबो पर्यान व्हावो पर्यान देवान आमचो मोग केलो. आपल्या पुताक ताणें ताच्या कोश्टा मोरणांतल्यान आमकां देवाची व्हड काकूत दाखयली. तरेच आमी ओळखून घेवंक गरज. आनी देवाचे काकुतेचेर आमी पातयो गरज. देखूनच म्हणटा, तुवें म्हजेर विस्वास दवरतात पळय नासतना ती ओदीक सुभागी. तर आमी घडये जेजूक आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, थोमासा भाशेन अणभवूंक ना, पूण देवाचो मोग, देवाची काकूत ताच्या पुता वरवीं, ताच्या पुताच्या कोश्टा मोरना वरवीं आमी ओळखून घेवंक गरज. तो म्हजे आनी आमचे पातकां खातीर मेला. आमकां सोडोवपाक, आमकां तारण दिवपाक, सुटका दिवपाक, आमकां नवें जिवीत दिवपाक. तरेच सोत आमी ओळखून घेवंक परतून जेजू एके भाशेन
मारिया फावुस्ता कोवाशी हिका दिश्टी पडून हें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां. कित्याक देवाचो मोग आमचे सगळे वळखून घेवंक. देव आमचे पातकां खातीर मेला आनी हे भाशेन देवाची काकूट जेजू वरवीं देवान मनशा कुळां सगळें दाखयल्या ती आमी ओळखून घेवंक गरज. तर आयच्या दिसा ही देवाची काकुतीची परब समोर ओमता आसतना देवान आमचे सगळें दाखयल्ली मोग आनी काकूट चीप मेन नासतलो ओळखून घेवया. देवाक तीन वाचुया, वाखाणुया आनी आर्गां दिवया. आनी हीच देवाची काकूट आमी आमच्याय जिवितान अणभवल्या खातीर देवाक आर्गां दिवया. तशेंच ही देवाची काकूट आमी अणभवल्या ती आमी दुसऱ्यांक वांटुया. आनी दुसऱ्यांक कशें आमी वांटल्या फाटीं आमी देवाचे काकुतीचे वरस समोर उमलें आनी ह्या वर्सान दोयाळ्यो कोरण्यो आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेल्यो. ह्या दोयाळ कोरण्या वरवीं देवाची काकूट दुसऱ्यांक वांटुया. आनी ह्योच त्यो दोयाळ्यो कोरण्यो आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या कुडीच्या फायद्याच्यो आनी आत्म्याच्या फायद्याच्यो. कुडीच्या फायद्याच्यो म्हटल्यार भुकेल्ल्यांक जेवण दिवचें, तानेल्ल्यांक पिवंक दिवचें, विंगड्यांक न्हेसोवंक दिवचें, परदेशांक पिराट दिवचें, पिडेमोतांची खबर घेवची आनी तांकां जाता तो आदार दिवचो. तशेंच बोणकोणीन आसलेल्यांक भेट दिवची, मेल्ल्यांक मातयेक लावची. हें जावन आसा कुडीच्या फायद्याच्यो दोयाळ्यो कोरण्यो. त्यो आमच्या जिवितान आमी करता तेन्ना देवाची काकूट आमी दुसऱ्यांक वांटता. अदीक करून गरजेवंतांक आमी पावता. आनी दुसरे सुवातेर आत्म्याच्या फायद्याच्यो ज्या आमच्या आत्म्यांक फायदो दितेली. पेल्याक बरी बूद दिवची. कित्याक बरी बूद दिवप म्हटल्यार दुसऱ्यांक बरी वाट दाखोवप. नेणारांक शिकोवचें, कोण नेणार आसा ओळख ना शिकोण ना ताका शिकोवची. चुकलेल्यांक निठायेर हाडची. कोण चुकता तेन्ना ताची चूक बरी भाशेन दाखोवन ताचे चूक ताका निठायेर हाडूंक वावुरचें. दुखेस्तांक बुजवण दिवची. कोण दुखेस्त आसा ताका बुजवण दिवची. ओकमान करतल्यांक बोगसूचें. ओकमान करतल्यांक बोगसूचें. पेल्याची ओस्कोताय माणसुकायेन भोगची. चिवे आनी मेल्ल्यां खातीर प्रार्थना करची, मागचें. तर ह्योच त्यो दोयाळ्यो कोरण्यो जेजुवाचे वरवीं आपली काकूट आमकां वांटूंक आपयता. आनी हें सगळें आमी करता आसतना गरज आसा जेजूचेर पात येवंक. ही परब आमकां जेजूचेर पात येवंक आपयता. जिजस आय ट्रस्ट इन दी. तर हेंच आमचे जिवितान अशें देवाची काकूट अणभवल्या ती ह्या दोयाळ कोरण्या वरवीं दुसऱ्यांक वांटुया. हेंच करूंक बापाचो आदार आनी कृपा ह्या बलिदानांतल्यान आमकां मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बाबाड तेकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सत मानता हांव देवा, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोजदाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो, आंकवार बरयताय जल्मलो, पोंच प्लाताकाल ताणें कोस सोंसलोय, ताका निसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें तिसऱ्या दिसा मेल्ल्याक तो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर पदवीदार त्या बापाच्या उसल्याक बसला, तो इतांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भोगताचो एकठांय, पातकाचें भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू आमकां
शांतीचें देणें दिता आनी दोतांक दिता आनी म्हणटा केयात पवित्र आत्मो जाची पातकां तुमी बोक्षिशात जाल्यार ती बोगसवतली बोक्षिना जाशात जाल्यार ती बोगसोवची ना ही पदवी दिवन तांकां एके भाशेन देवाची काकूट वांटूंक तांकां आत्म्यान बोरता तोच आत्म्याची कृपा आमकांय जण एकल्याक मागुया बोगसणें घेवंक देवाची काकूट एकामेका सोबीत दाखोवंक आनी शांती समाधान जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. बापा, तुज्या व्हड काकुतीन आमची काकूट कर. आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसान पाद्रीनी आनी म्हत्वाशांनी जेजूच्या नीज संवदान वाडोवन देवाचो मोग आनी काकूट आपले पोरचेक तांणी दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब, बापा, तुज्या व्हड काकुटीन आमची काकूट कर. सरकारी वडिलांनी आनी खास तरेन गोंयांत आमकां फावो जालोल्या नव्या सरकारान संविधानान दिलोले हक आनी अधिकार आपले पोरचेक दिवंक आनी जाती खाती आनी धर्माचो भेदभाव करिनासतना सगळ्याची एका मनान सेवा करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब, बापा, तुज्या व्हड काकुतीन आमची काकूट कर. मिसाच्या पेटेक तशेंच सोंदनाच्या संस्कारांत वांटो घेनासतना पातकांची येवंक सोदतल्यांचेर पवित्र आत्मो तांच्या मनार उजवाड घालूंक देवाचे काकुतीचो अनुभव तांकां फावो जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब, बापा, तुजे व्हड काकुतीन आमची काकूट कर. आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेकाक समजून घेवंक जियोंक आनी हे वरवीं मोगाचे शांतीचे आनी बोगसोण्याचे वातावरण दिसती पडोवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. बापा, तुजे व्हड काकुतीन आमची काकूट कर. आयची परब समोरमतल्या मिंगेल, क्लाउदीन आनी तांची फामील देवान तांकां शुभम आशिर्वादान भरूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब, बापा, तुजे व्हड काकुतीन आमची काकूट कर. भो मोगाड बापा, ही आमची कालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे आनी तुजो मोग तुजी दयाळाय तुवें तुज्या पुता वरवीं आमकां दाखयल्याय ती ओळखून घेवं आनी तीच दुसऱ्यांक वांटूंक आमच्या बरें आनी दयाळ कोरण्या वरवीं आमकां आयती कर. त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Hymn number C22. Ma
दिलाय तो मुडो आमी तुका भेटयता प्रेतमेंटला वर्षाच्या वावरांत केला तो आमकां जिविताचो मुडो जातलो माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान विगो म्हजी भोवणी करूंक येता बाबाचो कोचा नामाचा देवाचो मोग कसो आमी तुका दिन वाचता उदारपणांत दिलाय तो ताकाचो सर्व दाखवालीन दिला मनशाच्या वावरान केला देवादान मनान पातकांची दूख धरून म्हज्या बाबा म्हणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सजयस्फोर मानून घेवं देवा आमच्या मोहिमे मोहन बापा आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचें बलिदान आमी तुका भोगतीन समर्पिता जशें आमी ताच्या हातां पांयां कोडबोळ्याचे मोहिमेमोन गाया ह्या बलिदानान पावणतान आनी दिनवाशी काळजान मोन दिता अशें तूंच तेच गाये मोयपासान पडे आनी आमच्या सोडवंडाराची वळख आमच्याय गांवच्या आनी पृथ्वीच्या सोमेस मनशांक पावूय तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां वारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोरकाणी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या तोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गेची आमा पातक्यांक ताच्या मोरनांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवणपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गेचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार
पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक मेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासो समोर पोवची तेच पोरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पाताचे बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतले हे म्हज्या कुडासाक करात आवाळताचो गोट परगोटुया जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र समेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा मणाची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागयोन तोर दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान देवाचो मोग शीब मेल नासलो देवाची काकूट शीब मेल नासलेली जेजूच्या गायां वरवीं आमकां उगडापी जाता आनी आज ताच्या गायांतल्यान रगत आनी उदक व्हांवलें ही संस्काराची जोर आमकां फावो जाल्या आनी ह्या संस्कारा वरवीं देव आमकां आपलें देवीक जिवीत वांटता तर हे संस्कार समोर उमोवंक आनी तातूंत वांटो घेवंक आनी देवाची काकूट आनी शांती अनुभवूंक आमकां जण एकल्याक फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिकलयांक बक्षिता पातकां बस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी पोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोर दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया तो जेजू कुसार मरून शिबमेन नासलेलो मोग आनी शिबमेन नासलेली काकूत आमकां दाखयली ह्या ताच्या जेवणाक वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली D4. Suwa
प्राप्तुया सोर्वेस्पोरा जिव्या देवा पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्या. ह्या संस्कारा वरवीं तीर जाल्ले नवें जिवीत आमचे भितर निरंतरी वाडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. ह्याची परब समोरंतेल्या मिंगेल फेर्नांदीस आनी कुटुंब हांकां आमची दिनवास. वीस जाल्या उपरांत तोंड गोड करूंक कितें तरी तांणी हाडलां तें वांटलेलें घेवन तुमी वेचे. आयच्या मिसाची मांडावळ आनी तयारी केल्या बागेवंत रॉक समुदाय हांकां सगल्यांक दिनवास. तशेंच कोयरांत माटो घेतल्यांकूय आमचे दिनवास. 9:15 मीस इंग्लिशीन. ह्या दिसांनी मिसां सगळीं सकाळचीं आसतलीं कित्याक बेजिमेंत आसा सांजेचें. मागीर बेजिमेंत 5 ते 8. 25 तारखेर उजाय सायबीण पोर्तायस. 26 तारखेर नेसेसिदाद सायबीण आंबेरकांड आनी 27 नेसेसिदाद सायबीण आंबेकांड आनी 30 तारखेर पवित्र कुरीस आफ्रोमेन. येता तो आयतार पास्कांचो तिसरो आयतार. सेंट जोझफ द वर्कर. ह्या आयताराक भुरग्यांचो पयलो कुमिया जातलो 8:30 वाजता. त्या दिसा इंग्लीश मीस आसचेना. तशेंच पॅरीश पिकनीक 2 वर्सां जालीं पिकनीक करूंक ना. देखून पिकनीक कोरया म्हणटा म्हणून पिकनीक थारायल्या. ही पिकनीक जातली 8 तारखेर एप्रिलाची 2022 आनी पिकनीक वेता नंदवान फोंडा. नंदवान थंयसर एक फार्म आसा. तशेंच थंयसर वेळ सारूंक सांगातान एक फामील आनी एक कुटुंब कशी पॅरीश पिकनीक म्हणटा आमी ताका. देखून सगल्यांनी येवंक जाय. 8 एप्रील बरयला हिंगा. 8 मे ती. एप्रील जावन गेलो. तो तुमची नांवां दिवची तुमच्या एनिमेटरा लागीं कोण येवंक सोदतात तांणी. 500 रुपया दवरल्या. थिंगा फार्माकूच 800 रुपया घेता. तर 500 रुपया दवरल्या. ट्रान्सपोर्टूय आसा. कित्याक हांव जेवंकूय व्हरपाक जाय आमकां वाटेक. तर ह्या खातीर 500 रुपया दवरल्या एक मनशाक. तशेंच आमकां 5 मायकाचीं स्टॅनां भेटयल्या इंग्लीश लिटरची ग्रुपान. तांकांय आमचे दिनवास. काजराची चीट रॉबिन गाब्रिएल फेर्नांदीस. आंकवारकूत जोकी फिलीप फेर्नांदीस आनी आदेलीन सांताना फेर्नांदीस. केक देविली प्रेज मागोस. हाचे व्हंकलेचें नांव रेबेका सिएरो. आंकवार्दो दावीद जुआंव सिएरो आनी रिता सिएरो. तिवाय वाडो कालांगूट. दुसरी चीट. तिसरी चीट. कसली आडकोण आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा. उबी रावुया. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. F21.
भुरग्यांचो पयलो कुमी आसा त्या भुरग्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक मागण्यांत दवरुया. 8 दीस आसा बरे भाशेन ती तयार जावंक जेजूक आपल्या काळजांत पयलेच पावट शेवतेली ह्या जेजूचो अनुभव ताका मेळूंक तांचे खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर मागुया.